नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर। इंडिया आघाडीच्या फुडारा आदींच विजय सरदेसायान हात काडले वयर। लोकसभेन आमकां मतां फोडपाची ना म्हणटा विजय सरदेसाय। तळे दुर्गाबाट बुधवारा मध्यान राती घरांत चोरी। सीसीटीव्ही कॅमेरात दिसले 2 दुबावीत। फोंडा पुलीस करतात घडणुकेचो फुडलो तपास। मिरामार दर्यादेगेर ऑलिव्ह रिडली कासवान घातली 90 तांतयां। काणकोणा रानडुकरान भुरगो आनी कांय तरणाट्यांचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यांत शाळेत वचपी भुरगो आनी तरणाटे जाले जखमी। बाणावले दर्यादेगेर यूकेच्या पर्यटकाचेर बैलान केलो हल्लो। पर्यटक जखमी, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती। प्रजासत्ताक दिसा सागर नायक मुळे ह्या गोयच्या कावी आर्ट कलाकाराक मन की बातान आपोवणे। सोपटेक उत्तर गोयची उमेदवारी दिली जाल्यारूच भाजपा प्रवेश। मांद्रेचो सरपंच अमित सावंताचे स्पश्टीकरण। पर्पल फेस्टा निमतान कांपालार जाली व्हीलचेअर क्रिकेट टुर्नामेंट। दिल्लीचो पंगड जालो जैतिवंत। जैतिवंत जाल्ल्या पंगडाचो खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केलो भोवमान। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत आजुनूय इंडिया आघाडीचें चित्र स्पश्ट जाल्लें ना। काँग्रेसी बरोबर आशिल्ल्या विजय सरदेसायान आदींच हात वयर काडल्यात। लोकसभा वेंचणुकेक उबे रावन आमकां मतां फोडपाची ना। दुसरे वटेन आपूण इंडिया आघाडीचो घटकूय नाशिल्ल्याचे विजय सरदेसाय सांगता। पळयात खासा रिपोर्ट। त्या विधानसभा अधिवेशनाची रणनीती ठरवपा खातीर काँग्रेसीन सगळ्या विरोधी आमदारांची बसका आपयल्ली। आमी विधानसभेत एकठांय लढटले अशें सांगपी विरोधी आमदार लोकसभा वेंचणुके विशीं उलोवपाक तयार नात। विरोधकांक एकठांय हाडपी इंडिया आघाडी गोंयांत खंय पावल्या असो प्रस्न विचारतकीर विजयान कितें जाप दिली ती आयकात। India Alliance is a work in progress. You are It's a work in progress. No? So you are there in it. It's a work in progress. We don't know where it will go. It has started. The work has begun. पण तुमका बा केन्ना कन्सल्ट बा करता Time येऊ ना अजूनही maybe you are reading the newspapers. No, I have been. What is the progress of this India Alliance? So it's begun. I am not anybody to speak on behalf of the India Alliance. Okay. I cannot speak. No, I am talking as far as his party is concerned. My party will not contest Lok Sabha elections. This is my personal. Oh, that's all. We have not decided that way formally, but I am of the opinion that we should not be spoilers. So my stand. काँग्रेसी प्रमाण गोवा फॉरवर्ड आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्स हे थळावे पक्ष विरोधान आसात। वेंचणुकेक उबे रावन आमकां मतां फोडपाची ना अशी भूमिका विजयान घेतल्या खरी, पूण दुसरे वटेन रिव्होल्युशनरी गोवन्सान मात लोकसभा वेंचणूक लढवपाची तयारी केल्या। पळयात आरजीचे भूमिके विशीं आमदार विरेश बोरकार कितें म्हणटा ते। पळय ते आसा ते आमचे पार्टी डिसिजन आसा। पार्टी डिसिजन हेजे पयलीं तुमकां सांगलां आनी क्लियर कट सांगलां। तुवें तरी खुबशे क्वेश्चनय केल्ले आमकां, आतांय तूं करता, फुडेंय करतलो, बट तो डिसिजन आसा तो हेजे पयलीं सांगलेलो आसा आनी क्लियर। केंद्रात इंडिया आघाडीची चर्चा सुरू आसा। सिटां वांटपा सारखे म्हत्वाचे निर्णय अजूनय जावंक ना। इंडिया आघाडी फूस जायत म्हणून गोंयान आम आदमी पक्षान आपलो प्लान बी तयार करून दवरला। आयकात आमदार वेंझीचे म्हणणे। Of India Alliance is still happening. As I have mentioned clearly, we have got in the north a face ready, in the south a face ready. When India Alliance happened, whichever seat is been given, we have one person who is going to be there. Whenever India Alliance decides कि we seat sharing जे जातले, नॉर्था जातले, साउथा जातले, which share जातले, ते प्रमाणे आमके एक face ready हा. And we are ready to put up that face anytime whenever the India Alliance tells us. Depends on the discussion of India Alliance. But one thing is sure, we are not going to fight. 5 जाण 6 जाण एक टिकेटीक झगडपाक आम आदमी पार्टीन कोण तसो ना. So when India Alliance decides की म्हणजे जर एक सीट शेअर जातले गोंयांत,
जावचें ना ते डिसिजनाचेर आमी वयतले. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. तळे दुर्गाबाट बुधवारा मध्यराती एका घरात चोरी जाली. अनवळखी मनशान घरधन्याच्या चल्याक बंद केलो आणि चोरी केली. सीसीटीव्ही कॅमेरात 2 दुबावीत दिश्टी पडल्या. चोरांनी कितें फारयला तें मात अजून कळ्ळें ना. फोंडा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. बाट वाठारात बुधवारा मध्यराती सुमार 2.5 वरांचेर एका घरात चोरी जाली. घर मालक कारवार जात्रेक गेल्ल्याचो फायदो घेवन अनवळखी मनीस घरात घुसलो. घर धनियाच्या चल्याक बंद करून ह्या चोरांनी चोरी केली. मात सीसीटीव्ही कॅमेरात 2 दुबावीत कैद जाल्यात. फोंडा पुलिसांनी फॉरेन्सिक पथक तशेंच श्वासन पथकाक हाडून सोद घेतलो. सध्या मेरेन कांयच माहिती हातीक लागलेली ना. फोंडा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. उठली बायल म्हणपाली कसलो तरी आलमार ओपन केल्लो आवाज येयलो म्हणपाली. हांवें म्हणलें कसलो काय म्हणून हांवें बेश्ट उठलो आनी हळू भायर येयलो. भायर येवपाक दारांतल्यान पयलें कोण दिश्टी पडना. मागीर हांवें फाटल्यान गेलो आनीक दार ओपन केलें. फाटलें दार आशिल्ली फाटल्यान फुडल्यान येवन म्हणून दार ओपन केलें. दार ओपन केल्यार खिळी घातलेली आशिल्ली. खिळी घातले दार ओडलें येयन जालें. मागीर परत हांवें आमचे रुमा आसा पळय ताका फोन केलो. ती म्हणपाली आपल्याक लॉक केला म्हणपाली. आनी मागीर आमची मदीं एक दार आहा किचनाचें दार आहा. हांवें तें दार सामकें लाद मारलें आनी फोडून उडयलें आनी भितर गेलो. भितर गेल्यार सगळी आलमारी बी ओपन आहा. आमी चोर चोर करून बोब मारत भायर येयलो. पयल्याक कोण नाशिल्ले. मागीर परते हांवें पुलिसाक फोन केलो. पुलिसाक फोन करतकीर पुलीस येयली. मागीर रातची फोन केली. आतां परत सकाळी हे येयल्ले फॉरेन्सीक हे येयल्ले. तेमी येवन हें करून गेले. आतां चेक करून गेले. मेन मुखाले एंट्रन्स दार फोडला. म्हणल्यार आतां लॉक आशिल्ले ते लॉक घालता चावी घालता आनी थंयच्यान कट करून काडला आनी कुलूप काडून सायडीन मशिनार दवरलेले. हांव भितर आवाज आनी आमची भितरल्यान लॉक आनी सगळे लॉक करून दवरले. आमकां भायर येवपाक चान्सच नाशिल्ले. 2 आरमारी फोडल्या. बरेंच सरकाराचे वाक्य आसा की सरकार तुमच्या दारी म्हणून. पण खंयी जर चोरी जाली जाल्यार पोलीस भोंवता सीसीटीव्ही पळय दारी. तर हें वायट दिसता म्हाका. कारण सीसीटीव्ही जर सगळ्याक आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता हे पोलिसांक तरी लोकांचे घर वचून ते सीसीटीव्ही पळोवपाची गरज नाशिल्ली. जर तुमचे कडेन गांवांत हातून जायना लावपाक जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येका तरी स्कीम काडची आनी एकट्या घरा ते एक सीसीटीव्ही दिया. आनी सगळ्यांत मेन गोश्ट म्हणजे रातची गस्त जाय पुलिसांची सगळ्याक. म्हजो फ्रेंड ताजे चली म्हाजी फ्रेंड ताणें म्हाका सांगलें अशें जाल्यार म्हणून हांव हांगा आयलां तळ्यान. तर एकूच मागणी आहा सरकारा कडेन गृह खात्या कडेन बाब CM प्रमोद सावंत हाजे कडेन की जाता तितले बेगीन सगळ्याक गस्त रातची जाय. कित्याक रातची 2:30 ही चोरी जाली आनी म्हाका कोणूच नाशिल्लो. त्या कारणान हे चोरी करून सुशेगाद आपल्या घरा वचून न्हिदले आसतले. आतां तेन्ना आमी आम आदमी लोकांची एकूच आसता की आमी कश्ट करता जोडटा आनी तें जर फाल्यां भांगर आमचे कॅश जर चोर अशेंच घेवन गेले जाल्यार उपयोग कितें हे कश्ट करपाचो. तेन्ना ह्या कश्टकरी लोकांचे पयशे तांचे भांगर हाची जपणूक करपाची सरकाराची जबाबदारी. तशीच पुलिसान आमकां सुरक्षा दिवपाची जबाबदारी आसा. इतली मागणी आसा की सरकारान जाता तितले बेगीन CCTV लावन घेवचे. जंय जंक्शन आसा मेन थंय जाता तितले बेगीन जाता. कारण हे अत्यंत गरजेचें जावन आसा CCTV. नमस्कार. आमी सध्या तळे दुर्गाबाट हांगा आसा. हांगा राती अशोक बांदेकर हांच्या घरान राती 2:30च्या सुमाराक चोरी जाल्या. अशोक बांदेकरान तांची घरकान्न जात्रे खातीर कारवार गेल्ली आशिल्ली. तांचो चलो एकटोच घरान फाटल्या वटेन आशिल्लो. सो अज्ञात चोरट्यांनी त्याच्या घराक म्हणजे त्याच्या रुमाक भायल्यान खिळी घालून मुख्य दरवाज्याची कडी तोडल्या, कुलपाची कडी तोडल्या आनी त्याच्या रुमाक भायल्यान खिळी घालून प्लस दुसरे वटेन जी वाट आसा मागीलदार जें आसा थंय भायल्यान खिळी घालून घरान घुसून चोरी केल्या. चोरयेक अजून मेरेन कितें गेल्लें आसा हेची कांयच अजून म्हायती ना. सध्या तक्रारदार अशोक बांदेकर आनी ताची घरकान्न ती सध्या पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिवपाक गेल्ली आसा. सो पुलीस स्टेशनान गेल्या उपरांत कितें सामान चोरयेक गेलां जो कितें ऐवज चोरयेक गेलो हेचो उलगडो जातलो. गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक. मिरामार दर्यादेगेर ऑलिव्ह रिडली कासवान 90 तांतयां घातली. ही तांतयां रान खात्याच्या मरीन फाट्यान आपल्या सुवादेन केला. मोरजे टर्टल नेस्टिंग सायटा धरून ती दवरल्या. पळयात पुराय बातमी. बुधवार राती 10:15 वरांचेर गोय सायन्स सेंटरा लागसार एक ऑलिव्ह रेल्ली कासव दर्यादेगेर पावलो आनी थंयसर ताणें रेवेत तांतयां घातली. सुवातेर तैनात लायफ गार्डांनी रान खात्याक कळीत केले. पणजेचो RFOच्या फुडारपणा खाला खात्याच्या मरीन फाटल्यान जागा सुरक्षीत केलो. त्या उपरांत मोरजे टर्टल नेस्टिंग सायटा वयली टीम थंयसर पावली. जतनाय घेत तांच्यांनी 90 तांतयां बॉक्सात भरल्यो आनी राती 12:15च्या सुमारास थंयसून ती तांतयां हालयली. ती तांतयां आतां मोरजेच्या हॉचरीत आसा आनी थंयसर तांचो जल्म जातलो, रान खात्याच्या गोपान सांगलें. मोरजे उपरांत मिरामार हे एक आतां फेवरेट डेस्टिनेशन जावन रावला ऑलिव्ह रिडली ह्या जातीच्या कासवाचे आपले तांतयां घालपाक. काल राती 3ऱ्या कासवान
तिसरो कासव येयलो हांगासर आनी हे एका कासवान 90 तांतयां घातली. हांगासर कोण लायफ गार्ड आसले त्या लायफ गार्डांनी सोमतेच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळीत केले. 10:15 अशें ह्या कासवान येवन तुमकां फाटल्यान जो मिरामार बीच दिसता, फाटली सुवात दिसता, त्या सुवातेर येवन तेंचे तांतयां घातली. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक अलर्ट केल्या बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची मरीन टीम अंडर RAF ओरिजिनल फॉरेस्ट ऑफिसर ह्या सुवातेर आयले. तेंच्यांनी सुवात ती रोखडीच सेक्युअर केली. मागीर एक स्पेशलायज्ड टीम आसा जी ह्या कासवाची जी तांतयां आसतात ती हँडल करतात, ती हांगासर सुवातेर पावली. तेंच्यांनी ती तांतयां काडल्यो आनी टोटल 90 तांतयां आसली. ती तांतयां तेंच्यांनी सेफ केली एका हितून आनी ती तांतयां मागीर मोडची जी नेस्टिंग सायट आसा थंय व्हेली. थंय तेंची हॅचरी आसा, ते हॅचरीन ती आतां ती देखरेखे कडेन वयतली. मागीर ती तांतयां जेन्ना मॅच्युअर जातली तेन्ना ती तांतयां फुट्टले, कासव भायर सरतले तेन्ना ते दर्यान वयतले. अशी कालची एक ऑपरेशन जालें. सुमार 12:15 कशें करी ती टीम येयल्ली, ते टीमीन ती व्हेल्यो. 12:15 तांतयां घातली. रोखडीच मागीर 12:15 फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची टीम येयली मोरजेच्यान आनी तेंच्यांनी ती हॅचरीक व्हेली. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. काणकोणा एका रानडुकरान भुरगो आनी कांय तरणाट्यांचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात शाळेत वचपी भुरगो आनी तरणाटे जखमी जाले, देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. बाणावले बैलान पर्यटकाचेर हल्लो करपाची घडणूक ताजी आसतना आतां काणकोणा रानडुकरान भुरगो आनी तरणाट्याचेर हल्लो करपाची घडणूक घडल्या. बुलेट घेवन काका आपल्या पुतण्याक स्कुलाक सोडपाक वतालो तेन्ना रानांतल्यान धांवत येवपी रानडुकरान पयलीं तांचेर उडी मारली. ह्या हल्ल्यात काका पुतणो जखमी जालो, देखून तांकां पयलीं उपचारा खातीर काणकोणच्या भलायकी केंद्रांत दाखल केले. उपरांत भुरग्याक फुडल्या उपचारा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत धाडला. वयल्यान पयलें गुको धांवडेकार आनी हो आनी एक बुलेटवाला ल्हान भुरग्याक खूब करून ताका माल जाणें ताका माल म्हणटा ताका हेल्प करपाक नाका अशें हांवें गाडी स्लो केली मला सायडीन दवरली. सायडीन उबो हांव तितलो तो ताका माल घेवन मरे म्हाज्या गाडये मारलो. गाडये मारला आनी म्हाका सायडीन दवरलें. आनी कोणा तुका आनी कोणा मार लागला बुलेट घेवन गेल्लो ताका स्कुलाक? भुरग्यांक मार लागला, तकले मारला. म्हाज्या पांयां लागला. काय ना पूण एक रिस्की व्हडलो तुका लागली म्हणटा बरो मार्क्स 100 ना आसतलो. कल्पेश बाब तूं हॉस्पिटलांत येवन कितले टायम जाले आनी डॉक्टरा कडेन कितले टायम डॉक्टरान चॅकअप केलें तुका? फावंडर जो रोमो म्हणलें आमकां कित्याक आमकां पेशंट हेल्थ म्हणटा तेणी इनिशिएटीव घेवन डॉक्टराक बेगीन चॅक करून गेलो. कितले टायम रावपा पडलें हांगा? मागीर ती सिस्टर कितें सांगताले तुका ते डॉक्टर सांगला डॉक्टर यादीच नाशिल्ली. मागीर कितें कितें इंजरी लागला ताका? ती कोणा भाव घेवन येतालो तेजेर खंयचे एग्जॅक्ट खंय पडलो तूं आतां? सकाळ फुडें जवळ जवळ 8 सुमार जो एक भुरग्याक काका जो आपल्या पुतण्याक स्कुलाक पावपाक घेवन वयतालो बुलेट घेवन तेन्ना ते वयल्यान रानदुकर येयलो. इतले ताजो वेग आशिल्लो ती बुलेट घुंवून अशी पडली हांगा पडली आनी तो रानदुकर असो फिरलान परत येवन जो फाटल्यान येतालो आनी एकलो ताका उडयले. 2 जाणां उडयले. त्या उपरांत ते धाकले भुरग्याक घेवन तो काणकोण हॉस्पिटलांत गेलो. काणकोण हॉस्पिटलांत ताका प्राथमीक उपचार दिले आनी भुरग्यांक दोतोर येवपाचो आसा म्हणून त्या भुरगो तो कितले वेळ भंयान रडत आशिल्लो. भुरग्यांक दोतोर येवपाक तो ताटकळत रावलो जवळ जवळ 45 मिनटां. आमी जेन्ना वचून विचारलें ती म्हणटा भुरग्यांक दोतोर येवना. तेन्ना आमी वचून चॅक केलें आनी वयर वचून फर्स्ट फ्लोरार वचून पळयलें तेन्ना भुरग्यांक दोतोर थंय आशिल्ली. तिका विचारलें अशें केस जालें ती खबर आसा काय म्हणून. ती म्हणपाक लागली आपणाक कांय खबर ना. तेन्ना तिका ताबडतोब हाडून त्या भुरग्याचेर उपचार केले आनी ताका स्कॅनिंग आनी एक्सरे आतां चालू आसा. आनी दुसरो जो आशिल्लो अनिल जो नायक ताका पांयां मार लागला. भुरगो आशिल्लो ताका स्कॅनिंगा खातीर मडगांव धाडलेलो आसा. बाणावले दर्यादेगेर भोंवपाक आयिल्ल्या एका युकेच्या पर्यटकाचेर बेरेस्तारा दनपारा एका बैलान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत बैलान पर्यटकाच्या पांयाचेर शींग मारिल्ल्यान ताका गंभीर जखम जाली, देखून पर्यटकाक उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो.
बाणावले बिचार जे एक ब्रिटीश सिटीजन भोंवताली युवान मॉरिस म्हणून 79 वर्सांचो हाका बैलान शिंग मारून तो इंजर्ड जाल्लो आसा. ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडिल्लो आसा. ताच्या पांयाक मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे ताच्या पांयाक 6 पोत पडिल्ले आसात. हे जेन्ना बिचार भोंवताली तेन्ना तो बैल आयलो आनी ताणें अचानक ताजेर मारले. ताजें शिंग ताच्या पांयाक घुसलें आनी ताका 6 पोत पडल्यात. सद्याक ताजी परिस्थिती बरी आसा अशें डॉक्टरान सांगिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मुलकानेकार. गोयचो कावी आर्ट कलाकार सागर नायक मुळे हाका भारत सरकारा कडल्यान प्रजासत्ताक दिसा मन की बात ह्या कार्यावळीत अतिथी म्हणून आपोवणें आयला. हो गोयच्या कलाकारांचो भोवमान ताका लागून साबार माळावयल्यान सागर नायक मुळे हाका मानेस्तांनी परबी भेटयल्या. नमस्कार, हांव सागर नायक मुळे. सांगपाक म्हाका खूब खोशी जाता आनी उमेद भोगता की येता ते 26 जानेवारीक रिपब्लीक डेक भारत मातेन आमची गोंयचे मातेक परत उलो मारले आसा आनी म्हाका PMO भारत सरकारा कडल्यान इन्विटेशन येयल्लें आसा की रिपब्लीक डेक मन की बाताचो गेस्ट म्हणून. थोडे वर्स पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हांव रिपब्लीक डे वर्सान वर्स परेड पळयता तेन्ना हांवें एक दीस सांगलें की ह्या ऑफिशियलीक रॅलीक हांवूय एक दीस ना एक दीस असो आसतलो म्हणून थंय बी ऑफिशियली इनवायटेड म्हणून. आनी ती गजाल ह्या वर्सा 2024 खरी जाता आनी ताका लागून हें सगळें हांव क्रेडीट सगळें हांव मातयेकूच दिता, कावी आर्टाकूच दिता आनी तुमकां सगळ्यांक दिता. कारण तुमचे सगळे मोगाक लागून आनी देवाच्या आशिर्वादाक लागून हें जावपाक पावलें. सांगपाक खूब उमेद जाता की हें आतां जातलें तें म्हगेलें भारत सरकारा कडल्यान 4थी रिकॉग्निशन जातलें. सो हेजे फुडले आनी प्रगतीक लागून हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन प्रार्थना करता की तुमचो मोग आशिर्वाद आनी तुमचो सपोर्ट म्हाका असोच आसचो. आनी अशेंच आर्टाक लागून, कावी आर्टाक लागून आनी देशाक लागून वावरपाक लागून म्हाका हातभार दिवचो. देव बरें करूं. भाजपा प्रवेशा विशीं मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान स्पश्टीकरण दिलां. आदलो आमदार दयानंद सोपटेक उत्तर गोंयची लोकसभेची उमेदवारी दिली जाल्यारूच आपूण भाजपात प्रवेश करतलो अशें अमित सावंतान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान पेडणेच्या समस्यां कडेन पुरायेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोपूय ह्या वेळार अमित सावंतान केलो. तर लोकसभा उत्तर गोंयची उमेदवारी दयानंद भाई सोपटे जो मांद्रेचो पयलींचो BJPचो आमदार ताका जर टिकेट जर पक्षान जर दिली जाल्यार हांव भारतीय जनता पक्षान प्रवेश करतलो. हो म्हाजो एक्चुअली कॅटेगरिकल स्टेटमेंट. आनी तो स्टेटमेंट काडपाक कारण कितें तें सांगता की आयज पर्यंत जायते लोक उत्तर गोंयच्यान जायत्या लोकांनी नेतृत्व केलें पण पेडणेकारांक एक संदी मेळपाक जाय आनी ताका लागून म्हजो हो स्टेटमेंट. कित्याक आयज 25 वर्सां आमी पळयता की श्रीपाद भाऊ उत्तर गोंयचे खासदार मंत्री जाले. केंद्राचे प्रकल्प आयज पेडणे तालुक्यान आसात तो म्हणजे एक आयुष हॉस्पिटल आनी मेजर प्रोजेक्ट म्हणटात तो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आयज अक्षरशः लोकांचेर सरासरी अन्याय जाल्लो आसा आनी हाका सर्वस्वी कारण आसात ते श्रीपाद भाऊ कारण आसात. बिकॉज तेंचे उगी रावप आनी पेडणेकारांक अशेंच वाऱ्यार उडोवप हो विशय जाल्लो आसा. आनी ताका लागून आमकां एक इतिहास घडोवपाचो आसा आनी ताका लागून तो इतिहास घडोवच्या खातीर दयानंद भाई सोपटेक भारतीय जनता पक्षान उमेदवारी लोकसभेची दिली जाल्यार हांव भारतीय जनता पक्षान जाहीर रित्या प्रवेश करतलो. आनी ते प्रवेश करपाचें फुडचें कारण म्हणजे कित्याक तर आमचो मनीस आयज हे मेजर प्रोजेक्ट आमच्या तालुक्यान आसात आनी पेडणेकारांचे जे अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो विशय आसा तो पूर्णपणे सुटाव जावच्या खातीर आमकां तेचो बऱ्याचशा प्रमाणात वापरय जावं शकता. आनी श्रीपाद भाऊचेर म्हजे एलिगेशन्स वगैरे कांय ना. हांव स्ट्रेट उलोवपी मनीस, सडेतोड उलोवपी मनीस. हांवें प्रत्येक वेळा सांगलां कित्याक तर जेन्ना म्हाका फर्स्ट टायम वोटींग आयिल्लें आनी 2004 जेन्ना इलेक्शन जाल्लें लोकसभा त्या वेळाचेर श्रीपाद भाऊ उत्तर गोंयच्यान उमेदवार आसलेलो आनी हांवें म्हज्या कुटुंबा सयत पूर्णपणे हांवें पयलें म्हाज्या कशें म्हणटा की मनीस जे पयले कार्य करता ते केन्नाच विसरना. हांवें फर्स्ट टायम म्हज्या लायफाचे पयले वोट म्हणटात ते भारतीय जनता पक्षाक केला, श्रीपाद भाऊक केला आनी म्हज्या एंटायर फॅमिलीन केला.
पर्पल फेस्टा निमतान गोवा क्रिकेट असोसिएशनान व्हीलचेअर क्रिकेट टोर्नामेंट आयोजित केल्लो. ह्या टोर्नामेंटाक गोंयचो पंगड धरून वट्ट 8 पंगड वांटेकार जाल्ले. ह्या सर्तीत दिल्ली आनी कर्नाटकाचो पंगड निमणे फेरयेत पावलो. दिल्लीचो पंगड ह्या क्रिकेट टोर्नामेंटात जैतिवंत जालो. जैतिवंत जाल्ल्या पंगडाचो खेळा मंत्री गोविंद गावडेन भोवमान केलो. वॉज अ व्हेरी एक्सायटींग मॅच. ज्या वेळाचेर हांव ग्राउंडार येवचे पयलू व्हीलचेअर क्रिकेट अशा तरेच्या मॅच जावपाक शकता काय कितें असो तरेचो म्हज्या दोळे मुखार एक प्रश्नचिन्ह आशिल्लो. बट वॅन एक्चुअली आय हॅव विटनेस दीस मॅच अशें तरेन दिसलें की डायव करता आसतना तांच्यांनी कॅच धरिल्ले आसा. कशें बाउंड्री मारप, कशें फिल्डिंग करप, ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी म्हणजेच अ प्रॉपर मॅन जनरल मनीस कसो खेळटा त्या पद्दतीन आज आमकां गेम आज पळोवपाक मेळिल्ले आसात. आनी इट्स अ व्हेरी थ्रिलिंग मॅच. आय कॉंग्रेच्युलेट टू द ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय अँड ऑल्सो द कमिशनर ऑफ दीस कमिशन, डिसेबल्ड कमिशन, Mr. Guru Prasad Avaskar, who has tirelessly put the effort for making this proposal all the players successful. And I congratulate Team Karnataka, Team Delhi, please come fast. All the participants to start with the presentation ceremony. Participate in this tournament. It is a very exciting game also. I have never witnessed a kind of wheelchair cricket tournament in the past. But this is a very sports has been taken to the next level. This is the example and this is the message to the every person who, and especially to the perfect person not with any kind of disability. Motivation and inspiring cricket match has been witnessed just काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोडो यात्रेचो दुसरो पावंडो सुरू करतलो. भारत जोडो न्याय यात्रा ही मणिपुरा सावन सुरू जातली आनी मागीर मुंबय येवन सोंपतली. यात्रेत प्रत्येक भारतीयांक मेळून मोदी सरकाराच्या काळात चलिल्ले धार्मीक तणाव आनी बेरोजगारीचेर राहुल गांधी उजवाड घालतले अशें अखिल भारतीय काँग्रेसीचे फुडारी हर्षद शर्मान सांगले. देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान कांग्रेस के सांसद और हम सब के नेता हैं, वो मणिपुर से स्टार्ट करने वाले हैं. मणिपुर एक ऐसा राज्य जो पिछले 260 दिनों से दंगे की चपेट में है, जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर ना एक शब्द बोलते हैं ना वहां पर जाते हैं. तो न्याय की जब बात इस देश में होगी तो आज के दौर में वो मणिपुर से शुरू होनी चाहिए. उसके लिए न्याय यात्रा 14 जनवरी से श्री राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं. पहला है आर्थिक न्याय. आपने देखा होगा किस तरीके से महंगाई बेरोजगारी के दौर में लोगों पर हावी हो चुकी है. 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सरकारी आंकड़ा सरकार कहती है कि अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 साल की इस दौर में है. तो उसके लिए हमें लोगों के पास जानना चाहिए. जो लोगों की इनकम है उसमें जो असमानता है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर कुछ 4-5 लोग पूरे इकोनॉमी पर कंट्रोल कर रहे हैं, भारतीय इकोनॉमी पर, उनको और पावर दी जा रही है. उसके खिलाफ ये यात्रा है. लोगों के बीच में संदेश लेके जाना है. सामाजिक न्याय लोगों के बीच में मांगना है. धर्म की, जाति की खाई सरकार स्पॉन्सर्ड करते हुए और बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर लोगों के बीच में जाना है. लोगों को सजग करना है कि आपस में लड़ना नहीं है. सरकार की जो नीति है फूट डालो राज करो की, उसमें नहीं आकर हमें आपस में भाईचारे के साथ. तीसरा है राजनीतिक और लोकतांत्रिक न्याय, जो ये है कि आपने देखा होगा, आप गोवा तो इस बात का साक्षी कई बार 2 बार रह लिया कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या होती है. सरकार अपने सारे जो पावर्स हैं, अपने जो दूसरे हथियार हैं, सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करते हुए विधायकों को, सांसदों को डराती है. पार्लियामेंट में जब कोई बिल पास करना होता है, उस पर चर्चा से जब सरकार डरती है तो हमारे 148 सांसदों को निलंबित कर देती है. तो इन सब को लेकर लोगों के बीच में जाना है और न्याय की गुहार करनी है. भारत जोडो यात्रा जर तूं पळयत जाल्यार आनी प्रत्येक गोंयकार आनी प्रत्येक देशाचो नागरीक आज बिलीव करतलो की एक तरेचो बीजेपीचो प्रयत्न चल्ला की लोकांक भितर डिवायड करप, लोकांचेर एक भयाचो वातावरण निर्माण करप, आनी हो प्रत्येक गोंयकार आज बिलीव जातलो. सो भारत जोडो यात्रा जी आम्ही केली की लोकांचे इश्यूज, लोकांची समस्या आणि लोकांक एक आश्वासन दिवपाक ती एक 4000 किलोमिटरची यात्रा आशिल्ली. त्या यात्रेत जेन्ना कर्नाटका इलेक्शन जाले
जेन्ना तेलंगणा इलेक्शन जालें म्हाका दिसता ते यात्रेचो तुमकां फळ कर्नाटका इलेक्शन आनी तेलंगणा इलेक्शनान आमकां दिसून आयलो. सो थंय जे ह्या भ्रश्ट सरकाराचे जे करप्शन थंय जाल्ले कर्नाटका म्हण तूं तेलंगणा म्हण ते म्हाका दिसता लोकांचो जो आक्रोश आशिल्लो तो त्या इलेक्शनाच्या रिजल्टान दिसून आयलो. ज्येष्ठ फुडारी प्रतापसिंह राणे हांच्या जिणेचेर आधारीत चरित्र कांय दिसांनीच उजवाडाक येतले. तांच्या राजकीय भौशीक आणि वैयक्तीक जिवनाचेर हे चरित्र ताची घरकान्न विजयादेवी राणे हिणे ह्या चरित्राचेर बरोवप केला. प्रतापसिंह रावजी राणे हांचो हो सगळो राजकीय कारकीर्द जी आसा ही जायते जाणांनी कितलेशेच फावट अशें उलोवन दाखयलें की तांचे ह्या राजकीय जिवनाचेर किंवा तांच्या एकंदर जिवनाचेर वाचपाक मेळची आनी ते खातीर खंय तरी एक तांचें आत्मचरित्र हें येवचें. पूण आजून पर्यंत तशी कांय तशें तांचें आत्मचरित्र येवंक नासलें. पूण आतां एक म्हत्वाची गजाल आनी बरी गजाल आमी तुमच्या फुडें मांडटात ती म्हणजे प्रतापसिंह रावजी राणे हांचें आत्मचरित्र हें आतां प्रसिद्ध जावपाचें आसा, ताचें प्रकाशन जावपाचें आसा आनी प्रतापसिंह राणे हांचो सगळो जिवनाचो आयुश्याचो आनी तांच्या राजकीय कारकिर्दीचो एक जीवनपट हो आमकां सगळ्यांक वाचपाक मेळटलो. मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रतापसिंह राणे बाय विजयादेवी राणे हांचें अशें ह्या तांच्या आत्मचरित्राचें नांव आसा. आनी म्हाका दिसता विजयादेवी राणे म्हणजे तांचे ज्यो सौभाग्यवती आसा तांणी हें तांचें पुस्तक बरयलां. ह्या पुस्तकाचें कवर आमी हें तुमकां तुमचे फुडें हांगासर हाडलां. म्हाका दिसता एक म्हत्वाचें अशें हें आत्मचरित्र गोंयच्या एकंदर राजकीय व्यक्तिमत्वांतली जी आसा तेतूंतले हे प्रतापसिंह राणे हांचे. लोकांक म्हाका आमकां जी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा ते प्रमाण हें आतां तांचो 28 जानेराक जो तांचो वाडदीस जावपाचो आसा त्या वाडदिसा दिसा ह्या आत्मचरित्राचें प्रकाशन जातलें अशी म्हायती मेळटा. आनी हो वाडदीस अंदू वर्सा मोठ्या दबाज्यान जातलो, दबाज्यान करपाचो प्लानूय थारला अशेंय आमकां कळटा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.